न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी कितें घडटा, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कितें घडटा, ह्या सगळ्याचो धांवतो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। तर सगळ्यात पयलीं आमचे न्यूज एंकर समिधा कुंकळकारा कडेन। समिधाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक दिवशी। काल माशेलान विराज माशेलकर म्हणटा ताच्या फास्ट फूड रेस्टॉरंटान 5 जाणांनी येवन ताच्या रेस्टॉरंटान येवन ताका बरोच मारलो। ताका इतलो मारलो, ताका नायफ बी घेवन येवन ताका मारलो। आनी हे विशीं ताणें वचून पुलिशेंत लेगीत कागाळ केली। ताका जाणी मारला तातूंत 5 जाणांचो आस्पाव आनी 3 जाण तातूंतले पुलीस कॉन्स्टेबल आसात। तर हे विशीं कागाळ नोंद केल्या उपरांत पुलिसांनी ताजो जो फोंड्याचो जो हेड कॉन्स्टेबल आसा समीर फडते ताका सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात। तशेंच तांच्या मदलो एकट्याव सोदाक लागला आनी उरिल्ले जे आसात तांचो सोद घेवप चालू आसा। तर ही बातमी पुरायेन तुमकां पळोवपाक आमचें 7 PM बुलेटीन पळोवचें पडटलें। तशेंच दुसरी बातमी म्हजे कडेन आसा ती म्हणजे आशव्या मांद्र्या रस्त्याचेर दोनूय वटांनी लोक कशो बेशिस्तपणान गाडयो पार्क करतात आनी हाका लागून थंय थळाव्यांक बरीच येरादारीची कोळणी जाता, तांकां त्रास जाता। आनी हे विशीं थळाव्यांची अशी मागणी आसा की येरादारी पुलिसांनी हे नदरेक येवन तांणी नोंद घेवन डेली थंय येवचें आनी कोण रॉंग पार्क करपी आसा तांचेर खर कारवाय करची म्हणून। ह्यो दोनूय बातम्यो आसा त्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनांक पळोवच्यो। ओके, तर फुडें या आमचे उषा सब एडिटरा कडेन। उषा, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी। आयची म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार पणजे सरकारी पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन टायमाचो बदल जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी कॉलेजी मुखार येवन आंदोलन केलें। तशेंच विद्यार्थ्यांचें म्हणणें आसा की तेंच्या पालकांक व विद्यार्थ्यांक हें सांगनासतना टायमा मदीं बदल केल्लो आसा। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार मुळाव्यो सुविधा ज्यो कॉलेजीन जाय आसतात त्यो भुरग्यांक त्यो सारक्यो ना। कितले फावट जो कॉलेजीचो प्रिंसिपल आसा ताका कागाळी केल्यो पूण तांकां कांयच रिप्लाय येना। निमणें तेणी भुरग्यांनी आंदोलन करपाचें थारायलें आनी आतां तांकां 4 मेरेन प्रिंसिपल येतलो अशें सांगलेलें। आतां जी म्हत्वाचे जो प्रिंसिपल कितें सांगता तो आमकां साताच्या बुलेटिना विस्तारान तुमकां बातमी पळोवची पडटली। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार पोरणे गोंयांत सेंट काजेतीन चर्ची लागसारा बेकायदेशीर बांदकाम येयली म्हूण थंयच्या थळाव्यांनी पंचायती कागाळ नोंद केल्ली। आनी पयले फावट येयलो तेन्ना जो बेकायदेशीर बांदकाम करतालो तो हाजीर नासलेलो। परत आयज पंचायतीन येयली, दुसरेय फावट तो हाजीर नासलेलो। आतां पंचायत जी आसा तो मुख्य निर्णय घेतली अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा। ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी विस्तारान साताच्या बुलेटिना मुजरत पळोवच्यो। तशेंच आयज जिल्लो सुरक्षा समितीची बसका जाली आनी ह्या बसकेंत साबार विशयांचेर चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसा ते फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक गोंयांत येवपाचे आसा आनी ताका लागून कदंबा बस स्टँड जो आसा तो सभे खातीर वापरतले। आनी सद्या तेन्ना थोड्या दिसां खातीर कांय काळां खातीर कदंबा बस स्टँड जो आसा तो मडगांवच्या SAG ग्रावंडा कडेन व्हरतले। सो हे कळीत करचे सगळ्या सामान्य लोकांक अशी मागणी जी आसा ती गोवा कॅनची लॉर्ना फेर्नांडीस हांणी केल्ली आसा। तर फुडें आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसा कडेन। भोमाच्या रस्तो रुंदीकरणाचो विशय तुमकां खबरच आसा। काल गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोर कार्यावळींत हे विशयाचेर चर्चा जाल्ली। हातूंत भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार आनी भोमाचो एक नागरीक संजय नायक हांचे तोंडाक तोंड जाल्ले। त्या वेळार गिरीराजान अशें म्हटलेलें की थंय भोमांतलो जो रस्तो रुंदीकरणांत कांय मेचकीच घरां वयतली, सगळीं घरां वयची ना। ताचेर आयज भोमाच्या लोकांनी ताका रिप्लाय दिला। गिरीराजाक जर कितेंच खबर ना जाल्यार बेठ्ठेच ताणें उलोवचें न्हू। रस्तो कितलो मिटर रुंद जाता, दोनूय वटेनची जी लांबी आसा ती तेणी मेजून सांगची, नाजाल्यार तेणें कितेंच्या कितें उलोवचें न्हू अशे तरेची एक प्रखर टिका म्हणपाक जाता तांच्यांनी गिरीराजाचेर केल्ली आसा। दुसरी आनी एक स्टेटमेंट गिरीराजान केल्लें तें म्हळ्यार
2024 इलेक्शन जिखपा खातीर भाजपाक विजय सरदेसायाची गरज ना अशें एक स्टेटमेंट गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना गिरीराज पै वेर्णेकरान केल्ले. ताका आतां गोवा फॉरवर्डाचो एक फुडारी विकास भगतान जाप दिल्या. बेठ्ठेच कितेंय उलोवचें न्हू, आमचें स्वताचें अस्तित्व आहा, आमकां भाजपान येवपाची कसलीच गरज ना अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. फाटल्या 2018 ते 2019 ह्या वर्सा मदीं ज्यो कांय घडामोडी जाल्ल्यो त्यो ताका खबर ना जाल्यार आपूण ताका पुराव्या सयत सांगपाक शकता. तेन्ना बेठ्ठेच कितें उलोवपाचें न्हू, आपूण म्हणयारो आसा हें दाखोवन दिवपा खातीर नाका जाल्लें उलोवप करचें न्हू अशे तरेचें एक स्टेटमेंट आयज विकास भगतान केल्लें आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर आमचे 8:30 वरांचे टॉप 25 हे बुलेटीन लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्याची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची जी बातमी आहा ती बोडगेश्वराची बेकायदेशीर जी स्टॉलां घातलेली गोबी मंचुरियनाची ती म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन बंद केली. अशी परवानगी नासतना तेंच्यांनी घातला अशें म्हापसा म्युन्सिपाल्टी सांगता. पण ते कितें सांगता की थंयसरले लोकांनी थंयसरल्या कमिटी आहा पळय समिती तांच्यांनी परमिशन दिलेली आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. ही जी बातमी आहा ती तुमकां सेंट बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तशेंच जी दुसरी जी बातमी आहा की ओल्ड ब्रिज मांडवी तेजेर बॅरिगेड्स घातलेले, येरादारी कोन घातलेले. ते कोणी तरी सामकी अवतिकाय जाल्ली आहा त्या कोनांची. आतां सो हेजेर येरादारी पोलिसान सांगलां की हेजेर एक्शन घेतलो की कोणी कितें केलां तेजेर कारवाय करतलो म्हणून सांगलां. आनी तशेंच तेणें आव्हान केलां की ब्रिजाचेर बीन सायड मारची न्हय. ही दोनूय बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर आमचे गोमंतक टुडे 7 PM बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.